Hello friends, every 4th October we celebrate the feast of St. Francis of Assisi, our founder. I am here at Padriview Place, Goa. A few years back we had started blessing of animals. I am in front of St. Francis of Assisi, the patron of ecology, the founder of Franciscan movement. If you go to Assisi in Italy, there is a statue of St. Francis of Assisi, and there are three birds, rather doves, always playing in the hands of St. Francis. And so, we too have a dove. We call it Princess Diana, and she loves to play with us. San Francisco Assisicho, patron Italiacho, बाळलो सृष्टीच्या मोगान. मुळो सगळी रचना आमची ती भाव भयणा, स्वयंमेक आरसो देवाच्या रूपान. सुकण्याची उलोई, जनावरांक शिकोई, मुरगोडटाली ताच्या उतरान. San Francisco Saint of Ecology पुण्यमलो, जो पावल दुसऱ्या बापसाहेबान. जनावरांशी तो उलयतालो, जेजूची शिकोण शिकयतालो. गोब्यो गांवांत एकलो येवन मोनजातीक मनशांकूय खातालो. San Francisco त्या कोऱ्याशी वचून बेसांव घालून ताचेर मोगान उलयलो. कोल्यान San Franciscaच्या पांये पडून वायट रस्तो सोडून दिलो. चुनरीन पृथ्वी दोरयान सुकती बोत्ती, देवान गोडलेली इग्रेस्काय. दोंगर शेतांचे दोन तशेंच पर्यावरण, देग्रेस्कायची देगाय. झाडां पेडां कातरून, दोंगर मिना पोखरून, मनशान चलयल्या हुकुमशाय. मनशाचे आशेन बदलला संसार, पिडार केली सुरोपाय. संसाराची गरमी ती वाडोवन, ओरीस जेलाचे दोंगर ते खोडटा. दोरयान नाकासलेल्यो वस्तू उडोवन, दोरयांतलें कितलें नुस्तें मोत्ता. प्लास्टीक लासून विकाचो दोंगर कोत्ता, वेता थंय आमकां कचरो तो दिसता. बदलला हवामान दुयेंसां येवन रगतान, कितलो लोक मरोन वेता. कितें जायतें कारण ह्यो फ्रांस्काच्या मोनान पोरगोटूंक उतर देवाचें. ताणें आयकलें शेरमावान माथेवाच्या पुस्तकान, पोरगोटूंक राजतें सोर्गीचें. तुळ भांगार घेवचें ना, पाणो पांयांक घालचें ना, आपणायलें जिवी तुळ बोळकायेचें. तो जावन आसा फावंडर कापोचिनो ओडदीचो, इलायलें बी 14 आतांच्या पापसाहेब फ्रांसिस्कान लावदातो सी म्हूण दुकुमेंत काडला. लावदातो सी म्हणजे वाकाणी करूया, San Francisca वयर घडून हाडला. जनावरां तशेंच शिस्तीचेर
फ्रांसिस्काचो मागण्याचो वावूश टापला सोंसाचून रेम सुर्या कसो सांबाळचो तो नोदरे मुखार हाडला वाचून लावता तोसी तांबाडिया सिस्ती देवाचे रोचनेक मान दिवया